4-5 फूट लांब असतो आणि ते समाय फूट दोळ्याने पहिला एक 3-1 फूट हाईट असतलो, एक 1.5 मीटर असतलो. 3 महिने हे आता 11वे 3 महिने 11 खाल्ले आणि याच्या पहिले खाल्ले 10-12 खाल्ले. फॉरेस्टाक ते सायन लेटर सुद्धा केला, त्याने पिंजरो घालपाक 2 फावटी त्यांना लेटर दिला, पण अजून का त्यांचे हे ना पिंजऱ्याचे कितें दिना. आणि हांगाच्यान 1 किलोमीटर प्रायमरी स्कूल करूंक ना. आणि ह्याच्या पहिले सुद्धा हांवें सांगलेलें पिंजरो घालया म्हणून, कित्याक तो हांगा येता आणि हांगाच्यान एकट्याची बोकडी येयली, 3 दीस पयलीं बोकडी येयली आणि आता हे परत आज हे वासरू मारले. जनावरां खंय रावतलीं, मारपाक सरकाराची ताका बंदी आसा. लोकांनी कितें करपाचें. आतां आमची ही टोटल 11 नग जालो, हे 2-2.5 म्हयने 11 नग जालो. आयज आमचो एक गोठो भरतलो आसलो. हय बरोबर. काय 5 आनी 10 दिवन आमकां कांय जायना. ल्हाना शिवाय काय व्हडला जायना. बरोबर. आतां ह्या भुरग्यांची सुद्दां आतां आमकां व्हडली काळजी पडल्या. इस्कॉलान ल्हान भुरगीं आहा, कंपाऊंड आहा, कंपाऊंडांत तेंच्यांनी हें बांदल्यात, काय टॉयलेट बांदल्या. सर आहा इस्कॉलान आसा. समज मुतांक गेलो आनी थंयसून जर येवन भुरग्याक खंयच्या घेवन गेलो, कोण जबाबदार ताका. बाकी इस्कॉल आहा. आमकां हें टेन्शन जालां. आतां 10-11 नग जालो म्हणजे एक गोठो आमचो खाली जालो. जायसर जाती आसलो हयसर, त्याच्या उपरांत हो खाल्ला. आमचे हे रातचे 11-12 जायसर 1-2 जायसर असतात, म्हणजे ते धुवपाक असतात, तांकां पाणी दिवपाक असतात, सगळं साफ करपाक असतात. त्याच्या नंतर ते घरा वयतात. तरी पूण तो येता. ते दिसा हो चेडो आमचो थंय वयर आसलो, नवकच हय वासरू आराडला म्हण तो वचून न्हांवन येयला, तो मला वाटेन गेलो. मोठो आहा आमचो. आमच्या घरान नोकरी कोणाक ना, आनी हो जर धंदो ना जाल्यार आमी उपाशी मारपाची पाळी आमची. काय करपाचें. 5,000 10,000 दिवन हेका काय जातालो सांग. ल्हाना शिवाय काय व्हडला जायना, जावंक शकना. बरोबर. मागीर आमी आज पर्यंत ती ल्हानाची व्हडली करून आमची आतां हो आतां चेडो आमचो आतां 4थी पिडयेचो. म्हणजे आमच्या आजयेचो धंदोच्या फाटल्यान आमी आतां आमच्या बापायन तो सादारण जालो. मागीर आतां आमी रीण काडून गायी घेतले, म्हशी घेतले, वाडयलो धंदो. आतां ही आतां आमची 4थी पिढी. आतां म्हाज्या चेड्याची आतां 4थी पिढी, म्हाजी 3री पिढी. काय हो धंदो आमचो, होच धंदो. आमच्या घरान सर्विसेक कोण ना. आमकां काय बायांनी बाबू अजगोकारान सर्विसेक काही लागना. चेड्याक लागून मी त्याच्या कडेन गेले सुद्दां. कोणाक सर्वीस दिवपाचें ताका विचारला आमी. सर्वीस कोणाक दिवपाची म्हणजे आतां आमी घालता मत तुका. सर्वीस कोणा कडेन मागपाची, तुज्या कडेन मागपाची. आमच्या वाड्यार सुद्दां कोणाक लायले जाल्यार तूं आमकां बाबा लायले आपूण म्हूण सांग. तरी आमच्या हेच्या शिवाय आमकां काय ना. उलाट आमचे सगळे हेचेरच करा. आमी जिवाचेर आमचा रक्ताचा पाणी आता हेचेर काम करून कितें करपाचें आमी. आनी हे तर आमकां आतां काय करूंक शकना. फाल्यां सकाळीं दैवसान कितें घडलां जाल्यार हे आमकां दोशी थारयतले. बरोबर. हा